फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण मुख्यमंत्र्यान केले। ह्या वेळार ताचे बरोबर थंयसरलो आमदार विजय सरदेसाय आशिल्लो। म्हणून लोकांक सिक्युरिटी दिवप हे आमचे कर्तव्य जाता आणि एक फंडामेंटल एक नीड ही सिक्युरिटी आमी लोकांक दिल्ली आहा। सिक्युरिटी दितना हे जे पुलीस स्टेशन जे घडोवन हाडलां हे पुलीस स्टेशनान हांगाच्या लोकांक सुरक्षा दितना जी गुंडागिरी केन्ना केन्ना मदीं दिसता, जी पॉलिटिकल पॅट्रोनेजा खातीरूय गुंडागिरी चलताली, ही गुंडागिरीचेर टार्गेट जावपाक जाय। जे बरे आमचे जागे आहात थंय ड्रग्स जोडपाचे लोकां कडच्यान कंप्लेंटी येता, हे जाग्यांचेर पुलिसेन एक्शन घेवपाक जाय। झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स, झिरो टॉलरन्स टू गुंडागिरी हे पुलीस स्टेशनान फॉलो जावपाक जाय, नाजाल्यार कोण नवे पुलीस आयले ताणें हांगा येवचेच न्ही। दक्षिण गोंयांत बेगीनूच पासपोर्ट ऑफिस जातले म्हूण पर्रीकारान सांगतना आयरिशाक पळोवन ताका हांगासर कांयच मेळचें ना म्हूण सांगून चिमटो काडलो। उत्तर गोंयात करता अशें दक्षिण गोंयाकूय करता। आयजूच सकाळी ट्रायबलाचो ऑफिस हांगा काडला, पासपोर्ट ऑफिस काही दिसांनी जातले। ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो आनी ह्यो सगळ्यो करता आसतना आमी प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करता। हांवें मुद्दाम कितें सांगता, हांव नोकळो सोशल एक्टिविस्ट आमचो बाब आयरिश हांगा कित्याक घेवन बसला, तो कौतुकान बसला काय पोटेन्शियल कितें तरी मेळ्ळा आपल्याक म्हणून बसला। हांव नको, ताका पोटेन्शियल कांय मेळचें ना, कारण हाका लागणाऱ्यो सगळे प्रोसिजर लिगल प्रोसिजर काल राती 12 पयलीं पूर्ण जाल्या। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बिल्डींग सुद्दां ताजे ऑडिट बिडीट सगळें कंप्लीट केल्लें। पूण आयरिश मात थंयसर कंप्लेंट करूंक आयिल्लो। पुलीस स्टेशनाचें उक्तावण जावन सगळें थंड जाल्या उपरांत ताणें कंप्लेंट केली, ती बीन थंयसरलो आमदार विजय सरदेसाय आड। एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेट्येक ताणें हायकोर्टान घातिल्लो PIL फाटीं घेवपा खातीर विजय दबाव घालता म्हूण आयरिशान आरोप केला। I have, along with my complaint today, given to the Fathoda police a copy of the CD of the conversation between Vijay Sardesai and Kashinath Shetty. The contents of that video are very serious. In fact, I have given to the police also a detailed verbatim of the conversation. The conversation is regarding the illegalities in the allotment of plots which were open spaces were given in a very special way to some persons. And in that conversation, the local MLA Vijay Sardesai tries to pressurize Kashinath Shetty to withdraw the petition that he had filed before the Honorable High Court. And more surprisingly, in that video, Kashinath Shetty makes a direct allegation that Manohar Parrikar had offered him 1,25 lakhs. So all this has to be proved. I've given a detailed complaint to the in charge of the police station. पुरावो म्हूण ताणें कंप्लेनी वांगडा शेट्ये आनी विजया मदीं जाल्ले भासाभासेची सीडी दिल्या। आयरिशान दिल्ले सीडीत आशिल्ली भासाभास शेट्ये आनी विजयाचीच काय आनीक कोणाची हें तपासल्या उपरांतूच फुडली एक्शन जातली। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस।